नमस्कारो सगळ्यांके उपासमे मेळ्ळ्याचे आमगेले भास कोंकणी भास हाजे विचार थोडे उलोवया आनी खुशी पावया. आमी केन्नाय उलोवची भास कोंकणी भास आमचीगेल भास आमगेल भास म्हूण आमी अभिमानान सांगची एक भास ती जावन आसा कोंकणी भास. आजे आमी उपास अनेक विचार घेवन अनेक नवो विचार घेवन तुमगेल संगात चर्च करत आमी भाशेचे ते रचना आनी आमी कशी उलयताची भास आनी ती रचनात्मक जावन कशी आसा ह्याचे मध्य एक अंतर हें आमी समजून घेवन भास बरयतना आमी कसो जागृत करता उलयतना कसलेय अड्डिना कशी उलयत आमी ताका बोली म्हणटा डायलेक्ट म्हणटाची आमकां उलयतना एक प्रदेशांत एक रितीर आसल्यार अनेक प्रदेशांत अनेक रिती आसचे सहज भास एक 4-5 किलोमिटराकय बदल जावची एक साध्य तसं घरा भितरीच आमी उलयतना एकल्याल उच्चार आनी अन्यकल्याल उच्चारांत बदल आसता. हें भाशेक सहज हें भाशे मध्येंत बदलावण आसचे आमगेले उच्चारांत पुरो शब्दांत पुरो आनी वाक्यांत पुरो हें पुरा सहज आसा. इंग्लीश दाखून आमगेले कोंकणीताय हजारान भाशे भितरी असले एक व्यत्यास आसता. आज आमी उपास आमगेले एक व्हड विशय आमगेले भास कितली सुंदर आसा म्हणून पळोवच्याक आमी क्रियापदां विचाराक येतना आमगेले मुखार थोडे क्रियापद आमी दाखयले आसा. मेळोवचें नेमणूक करचें म्हळ्यार नेमक करचें वेंचूचें खोवचें हे बारे अप्रुपायचे शब्द चाबचें सवचें खतखत्याचो म्हळ्यार रांदपा कुडांतलो थोडो शब्द आसा खतखताचो आनी बेतूचें नाल्ल बेतूचें म्हणटा आमी जळोवचें रांदण जळोवची आनी हिसाब करचें म्हळ्यार एक आमकां आमी उपयोग करना लॅक करचें म्हणटा लेक्का म्हळ्यार कन्नडा दाखून आमी तें घेतिल्लें हिसाब करचें म्हणचें एकावंटींग धांवचें धांवडाचें कोच्चाचें रांदेकाय कोच्चाचें धुवचें मेज्जूचें मेजरींग आनी नांचूचें नाचचें म्हणटाची हाका प्रमाणीकृत गुणसूचें आनी उणी करचें म्हळ्यार डिडक्टींग आनी भागसूचें हें पुरा करचें म्हळ्यार एक बारी प्रधान एक क्रियापद. आनी एक थोडे क्रियापदांक आमी पळया मुखार स्लायड नेक्स्ट स्लायड पळया आतां हांगा पिवचें आंबुडचें हे बारी आमी गोरवांक आंबुडचें म्हणटात जोडचें खावचें आनी रिकचें थापचें भिवचें भिवोवचें लावचें चेरडा लावचें पुरो म्हणटा आमी भोगचें म्हळ्यार फिलींग मान करचें म्हळ्यार सन्मान करच्याक आमी मान करचें म्हणटा आनी भरचें उपास येयलें तें संपोवचें म्हळ्यार मुगिसूद आतां आमी सोरोवचें म्हणटा न्हय तेच संपोवचें आनी थंय फण्ण घालचें म्हणून एक फण्ण घालचें भाज्जूचें शिरशिराचें गळगळाचें एकवट करचें म्हळ्यार ओट्ट करच्याक आमी एकवट करचें म्हणटा एकठांय करचें म्हळ्यार तेच एकठांय करचें असल पुरा सुंदर हजारांनी क्रियापद आमगेले मदीं आसा. आतां आज आमी पळोवचें ताज्या पशी एक विशेश म्हळ्यार आतां पिवचें म्हणलें आमी काल पिल्लो आज पिवचें फाल्यां तो मागीर काप पितकें म्हणटा आमी मागीर
आनी हांव थंय आतां काप पिवन आयलो म्हणटा आमी. हें पिवचे एक शब्द घेतल्यार तुमी ताजे विशेशण करचें. शब्दांक आमी खंयचेय क्रियापद विशेशण दाखोवचें ताका क्रिया विशेशण म्हणटात. आज आमी ते एक इंट्रस्टींग विचार आमी चर्च करुया. आमगेले मुखारचे विचार क्रिया विशेशण. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. क्रिया विशेशण. आतां थंय थोडे एक 4 वाक्य दिसता तुमकां. तुमी सगळ्यांनी आज प्रयत्न करका थंय डॅश भरती करच्याक. तुमी डॅश येया थंय एक हिंट दिला तुमकां. टुमारो म्हूण. टुमारो नाळे. नाळे जाल्यार थंय कसं घालका आमी मध्येंतू. आनी आमी डॅश जेवया तें 9 अर्थांनी थंय भरती करका तुमी. आनी आफ्टरवर्ड्स उलोवया. जेवया आनी उलोवया. हाजे एक काळदर्शी म्हणून थंय तुमी पळयता आसतले. काळाक समजावन आमी हें क्रियेक एक विशेशण दिवचें. हें आमी पळयात. स्कूल डॅश सुरू जाता खंय. सुरू जाता खंय न्हय. स्कूल डॅश सुरू जाता खंय. वेन म्हणल्यार अर्थांनी ते तुमी भरती करका मध्येंतू. आनी डॅश पावस उणें आशिल्लो. डॅश पावस चड आशिल्लो म्हळ्यार लास्ट इयर आनी दीस इयर. हें दोनीक समजावन तुमी शब्द आमी सगळ्यांक गोत्ता हें. तुमी उडगास केल्यार तुमकां ते भरती करूं जाता. हे शब्द तुमी आतां एक SMS करून पेटय कसल शब्द येता म्हणून. हें काळाक समजावन आमी घालचो शब्द पळयत येया, जेवया, उलोवया आनी सुरू जाता आनी पावस आशिल्लो आयला. हें पुरो क्रियापद. तें ಸ್ವಲ್ಪ चड उणें काल जाल्यार पुरो आज जाल्यार पुरो वेळा वयरी विंगड विंगड समयार ते जाल्लेले आसा. तें आतां कशी आमी भरती करयत म्हणलें एक शब्द तुमी आतां बरोवन पेटया. आमी मुखार पळया असलेच. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. ताजे नेक्स्ट. नेक्स्ट. ते न्ही 2A ताजे फुडले. पळया वापस अनेक नमुन्याचे एक तुमकां अभ्यास पत्रिका आसता. तागेल घरा डॅश मेगेल घर. नियर म्हण कमी. नियर म्हण केल्यार आतां आमगेल भाशेंत खंयचे शब्द थंय घालयात. तागेल घरा डॅश मेगेल घर. तूं तें बूक डॅश दवरला म्हळ्यार वेर यू हॅव केप्ट द बूक. तशी अर्थ तशी तुमी भरती करका. तशी ताजे मुखारसून पळय ते हांगासमू. तशी एक अर्थ तशी हांव ताजें उत्तर तुमकां सांगलें. हियर म्हळ्यार हांगा म्हणून. तशी तुमी अनेकय भरती करयात. तुमी डॅश बैसा. हांव डॅश वचून येता. हांगा हियर आनी देर हें पुराय दुराची विशयाक आमी प्लेसमेंट म्हूण म्हणटाची थळदर्शी क्रियापद. क्रिया विशेशण. थळदर्शी क्रिया विशेशण. आतां पेडावणान तूं इडली शिकतास म्हणलें क्या. पेडावणान तूं डॅश इडली आसता आनी डॅश उदक आसता. अप एंड डावन अर्थ तशे तुमगेलो शब्द तुमी घालयात. अशें हें एक तुमी आमकां सगळ्यांक गोत्त अशे विशय ते खातीर
तुमकां हे शब्द सोदूंक कांय कश्ट ना, आमी दिसान दीस उलयतना आमकां मेळटा. हाजे प्रिवियस फुडलीस प्रिवियस हें गेला. आतां आमी तावळे पळयलें कालदर्शी क्रिया विशेशण तुमगेला निमगेले हांवें खंयची पुरा शब्द थंय घालच्याक येता म्हणून तांतू आमगेले मुखार पळया मस्त क्रिया विशेशण काळदर्शी घाला. आज आज नेजा आयज म्हणटा आमी. काल पैर फाय फाल्या परा परवा म्हणटाची. तशीच औंदू थोडे फावटी अंदू म्हणटाची. पोरू म्हळ्यार लास्ट इयर. आनी आथ आथ जल आथ मागीर परांत उपरांत अशें पुरो आमी काळदर्शी क्रियापदांक आमी केदनाय उपयोग करता आसताची. आनी थोडे फावटी केदना तेदना आनी रोकडे म्हणटाची. रोकडे म्हळ्यार कुडले म्हणून अशी. आनी केदोळ तेदोळ आनी हेदोळ अशी पुरा विंगड विंगड बोलींतू विंगड विंगड रितीर असलो उपयोग आसा. आतां ताजे फुडें प्रिवियस फुडलें आतां आमगेलें उत्तर हांव तुमकां सांगता. तुमी डॅश येया म्हळ्यार टुमारो तुमी फाल्यां येया. येया म्हळ्यार एक विशेशण आशिल्लें ताका आमी क्रियेचें विशेशण आनी तें टायम सांगता. टायम सांगिल्लें मी ताका काळदर्शी म्हणचे. आनी आमी आतां जेवया. आमी आतां जेवया आनी मागीर उलोवया. पळया आतां मागीर तें काळाचें अंतर सांगचें क्रियापद. जेवणात करया उलोवचें मागीर करया. तशीच स्कूल केदान सुरू जाता खंय. स्कूल केदान सुरू जाता खंय अशी आमी निमगिताची. वेन अर्थ केदाना हें एक टायम केन्ना म्हणटाची केदाना म्हणटाची. तशी आनीक वर्स अंतर आसचें. पोरू पावस उणें आशिल्लो औंदू पावस चड आयलो. पोरू औंदू लास्ट इयर दीस इयर अशी आमी काळ दाखयत तशी क्रिये ಒಟ್ಟು विशेशण घालून असल एक सुंदर रचना कोंकणी भितर आसा. आमी दिसान दीस उलयताची आनी तें आतां तुमगेले मुखार आमी बोट दाखोवन सांगचे शिवाय ही भास आमी सगळी उपयोग करता आसाची. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लायड. नेक्स्ट नेक्स्ट नाही नाही 2A 2A आतां दोन्हीचे तुमकां आमी एक प्रश्नाचे एक हें मुखार दवरलें तुमगेलें. तागेल घर डॅश मेगेल घर म्हणून. तागेल घरा लागीं मेगेल घर. लागीं नियर ऑर फर्दर म्हणून तशें म्हळ्यार लागीं की दूर की म्हणून. तागेल घरा लागीं मेगेल घर आसा मेगेल घर आसा. तूं तें बूक खंय दवरला खंय वेर. तें थळदर्शी क्रियापद जाता. पळय तें हांगा आसा मू. तूं तें बूक खंय दवरला पळय तें हांगा आसा मू. अशी आमी एक दोनी वेर एंड हियर असले अर्थ तशी दोनी. हें हांगा थळ म्हळ्यार स्थळ. स्थळ प्लेस. प्लेस प्रामुख्य जाल्लें
मिती हक्का मी प्लेसमेंट सांगची मिती थळदर्शी क्रिया विशेषण म्हणतात. आणि पेडवणांतो सकल इडली नाही सकल पेडवणांतो वैरी इडली असता आणि सकल उद्दाक असता. वैरी आणि सकल वैरी सकल अशी आम्ही येवे स्थळाचे अंतर दाखवायची मिती ताका थळदर्शी क्रिया विशेषण अशी म्हणता. नेक्स्ट स्लाइड. कितले पुरा थळदर्शी पळय आमी दिसान दिसो उपयोग करताचे आमची गेल भाशेंत करताचे आनी विंगड बोलींतूय असो एक प्रयोग आसा. खंय थंय जंय म्हळ्यार खंय म्हणून अर्थ खंय सर अशी एक सर म्हणून ताका एक शेरशिताची. थंय हांगासर थोडे आमगेले कारवार तेकडे गेला रे हांगा तिंगा म्हणटाची. तिंगा म्हळ्यार थंय म्हण. हय हिंगा म्हळ्यार हांगा हयसर अशी. लागीं आमी दूर म्हणटाची ते कन्नड शब्द न्हय जाल्यार पयस म्हणचे पयस मदे मधी अशें येता. सकल सकयल सम बरयतना वयर आनी आमी तशण म्हणटात. तशण तिसल्यान म्हणटाची तिसल्यान. अशण ಈ ಕಡೆಯಿಂದ म्हणून इस्ल्यान पैल्यान ಮೊದಲಿನಿಂದ पेल्यान आयल्यान असल पूरा प्रयोग आमगेले कोंकणी भितरी मस्त वेरायटींतू हे थळदर्शी प्लेसमेंट हे क्रिया विशेषण आमगेले मध्यंत आमकां मेळटा. एडवर्ब म्हणटा आमी इंग्लिशांत प्लेसमेंट एडवर्ब्स इतले आमी दोनी प्रधान रुपाचे आमी पळयले वेळाचे आनी स्थळाचे. मुखारी नेक्स्ट आतां पळया रीतदर्शी म्हणचे. रीत म्हळ्यार मॅनर इंग्लिशांत हांव सांगचे आसल्यार मॅनर खंयची रिती रे एक काम म्हळ्यार क्रिये जाता म्हणून हांगा आमी पळोवचें. आतां तूं डॅश यो वेळ जाल्लो. तूं फास्ट म्हणून अर्थ येवका म्हाका तें भरती केल्या कडेन फास्ट म्हणून येवका येयल्यार खंयचे शब्द घाली येता म्हणून. तूं डॅश यो वेळ जाल्लो. तूं वग्गी यो. आमी बारी चड हें वापरताची वग्गी म्हणून न्ही जाल्यार वेगीन म्हणटाची गोंयांत तें जाल्यार तशीची फास्ट म्हणून येवका येयल्यार वग्गी. आनीक तुमी पळया फ्रॉम दीस सायड म्हण केल्यार आमी कशी म्हण येता. तूं डॅश यो थंय एक फोंड आसा. तूं अशण यो म्हणून अशण यो अश्यो म्हणून. अश्यो तश्योस या पर अशी तशी म्हणलें तें रीतदर्शी कशी म्हणून सांगता तें. रीतदर्शी एक काम कशी करता म्हणून विवरण दिवचें. आनी माय डॅश येवो तिका आंग मालवता. आतां एक मंतार माय येता म्हणलें तुमकां सांगा माय डॅश येवो म्हणून म्हळ्यार स्लो येवका जाल्यार कशी म्हूण येता. माय हळू येवो. हळू म्हळ्यार शब्द आमी उपयोग करताचे. हळू येवो तिका आंग मालवता. हळू स्लो. आनी चेरडुवानो डॅश बैसुका
चेडुवां इकडे उठू आसाची तांकां आमी सांगता चेडुवानो तुमी डॅश बैसुका सायलेंट म्हणून अर्थ येवकार आमी कशी म्हणटा म्हळ्यार नुत बैसुका नुतच बैसा नुत बैसुका म्हूण आनी एक पळयल्यार आमी ताणें डॅश सांगचें आमकां मांकड करूंक ताणें डॅश सांगचें आमकां मांकड करूंक फॉल्स सांगचें ताणें फॉल्स सांगच्याक कशें म्हणचें आमी ताणें फटीच सांगचें फटीच सांगचें आमकां मांकड करूंक पळया कितले एक विंगड विंगड रितीरी आमी हें मॅनर एक काम खंयची रितीर कोरका म्हणून ताका आमगेला रीतदर्शी क्रिया विशेशण आसा एक भाशेचे शब्द भंडार वाडचेची असल हें विशेशणांत आनी एक 15 नमनेचे विशेशण आमी गुर्त घालयात आतां आमी 3 नमनेचे पळयलें नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट पळया हळू लव म्हणटाची गोंयांत आनी लव बराबर वगीन वग्गी नुतच नुस्तीच म्हणटा आमी अशें तशें कशें एकदम बेश्टें फटीच आनी ज्युस्त मुद्दाम म्हळ्यार स्वता वैयक्तीक जावन स्वता मुजरत असल पुरा एक शब्द आमगेलो मस्त एक शब्द माळा आमगेला रीतदर्शी क्रिया विशेशणाचे आसा नेक्स्ट स्लायड आतां आमी अनेक विशय पळया परिमाणदर्शी परिमाण म्हळ्यार क्वॉन्टिटी कसले पळया डॅश खावन पळय चांगस लिटल बीट खावन पळय म्हणच्याक आमी कसल शब्द घालयत चिंतन करा उंडो सगळांय डॅश वांटुया 1 ईच म्हणून येवका उंडो सगळ्यांकय डॅश वांटुया 1 ईच म्हळ्यार अर्थ कसो घालयत थंय रंदयेक एक डॅश मीठ घाली रंदयेक एक डॅश मीठ घाली पिंच म्हण पिंच ताका आमगेलो लायक शब्द आसा कोंकणीन तूं डॅश नुत बस्तवे ए लिटल ओपास स्वल्प म्हणटा न्हू पळय तशी आतां कोरोनाचे गलाटो डॅश उणें जायनी स्टील तें गलाटो आमगेल मदें आस म्हणका तुमी कसो पुरो शब्द घालयत बारी एक कुशियेरी आमी पळयत असलो शब्द आमगेला दिसान दीस आमी उलयत आशिल्ली ती आमकां कांय एक विशेष म्हूण दिसना ते शब्द घालतच आतां पळया थोडे खावन पळय चांगस थोडे खावन पळय आमी स्वल्प म्हणटा आसाची ते आमगेले कन्नडाचे एक शब्द आमगेले भितर सगळ्यान रिगला थोडे म्हळ्यार कोंकणीत लायक शब्द आनी उंडो सगळ्यांकय एक वांटुया एक वांटुया 1 ईच रंदयेक एक मीठ घाली एक चिमटी मीठ घाली म्हणून चिमटी म्हळ्यार 2 बोटां मध्य दवरची तितले चिमटी मीठ घाली कितले एक सुंदर शब्द पळया तूं डॅश नुत बस्तवे तूं चिके बारी एक अप्रूबायचे शब्द हो चिके म्हळ्यालो आमी गोंयांत
अशी गेलतावळी म्हणाली हो एक शब्द तुम्ही मंगळुराच्या आणि वरयला म्हणून कोंकणींतलो शब्द थोडे शब्द पोर्चुगीसा पशी फुडें त्या वेळार आमी आयिल्ले नंतर 3-4 शतमान आमगेले जिब्बेरी असलो थोडे शब्द आज गोंयांत मेळना तो आमगेले मदीं आसा तसले एक शब्द चिक्के म्हण आनी कोरोनाचो गलाटो आतांय उणें जायना आतांय अशी आमकां विंगड विंगड रितीरी परिमाण दाखोवचें क्वांटिटी दाखोवच्याक साध्य आसा नेक्स्ट स्लायड परिमाणदर्शी क्रियापद पळया थोडे येदे म्हणटा आमी येदेची इल्ले म्हणटाची थोडे विंगड बोलींतू उणेची चिकेची आनी चिमटी स्वल्प आमी तें कन्नडांतले स्विकार केला मातशें म्हणटाचे मातशें म्हळ्यार जस्ट ए बीट कारवार आनी ताजे ते कडेन गोंयांत पुराय हें बारी चड उपयोग आसा मातशें म्हण आनी खूब खूब म्हळ्यार तुंबा चड म्हणटा आमी चड जास्ती म्हणटाची नॉर्थ कॅनरांत पुराय जास्ती जबर साबार साबार हें सगळ्यान आमगेलें केरळा दाखून गोंयांतय साबार म्हणलें एक प्रयोग आसा अदीक आमी म्हणटाची आनी आनी थोडे शब्द आनी लास्ट पळया तुमी आनीक आमी तावळे उपयोग केलें आनीकय आसा म्हणून आनीकय कोरोनाची गलाटो आनीकय आसा वरी पुरो तितलेची इतलेची तितलेची इतलेची हे पूर क्वांटिटीक विंगड विंगड रितीरी विवर करचे आमगेले उतरांतलो एक सुंदर क्रिया विशेशणाचो शब्द जावन आसा मुखारी आतां आमी पळोवचें हेची परिमाणाची जाल्यार संख्येक हांगा प्रामुख्यता संख्या पळया कॉर्पोरेशनाक डॅश धांवतच तागेलें काम जाल्लें 4 टायम्स म्हण अर्थ कॉर्पोरेशनाक 4 पंतां धांवतच तागेलें काम जाल्लें 4 टायम्स 4 पंतां 4 आमी संख्येकच सांगता तेची विशय तो मेगेला 100 वेळा म्हणत आसा 100 वेळा म्हणटा दीस तेची विशय आमी ह्या परस उलयतना सामान्यान उपयोग करता उंड सकडांक तें आमी सांगलें तो डॅश हें काळखाक गेला तो डॅश एकलोच हे काळखाक गेला अशी आमगेलें संख्या वाचन नेक्स्ट स्लायड आतां पळया उणेची थोडे आमगेला संख्यादर्शी क्रिया विशेशण आसा एकलोची एक 10 पावटी 100 वेळ 1 पंता 4 पंत असल पुरो आमी संख्यादर्शी उपयोग करताची नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट स्लायड आतां आमी 5 नमुन्याचे पळयले एक उडगास करुया एडवर्ब ऑफ टायम एडवर्ब ऑफ प्लेसमेंट एडवर्ब ऑफ मॅनर एडवर्ब ऑफ मेजर एडवर्ब ऑफ
नंबर काळदर्शी थळदर्शी रीतदर्शी परिणामदर्शी संख्यादर्शी कितले एक तक तक समजावनो ते शब्द घालनो आम्ही एक 5 प्रकार पळयले आणि 5 प्रकार असं पळय नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पळय आता थोडे पोटी आम्ही बारी गट्टी सांगतात एक बारी शब्द खंडित म्हणून खंडित ताज्या पशी लायक शब्द आम गेला सर कोंकणीत खंडित कन्नड थंय हांगा तुळून पुरांत म्हणटा आमगे लागीं अशे आतां मास्क घाल नाशी हांव डॅश मार्केटा वचल मास्क घाल नाशी हांव बिलकुल मार्केटा वचना बिलकुल पळया आमी नेवर बिलकुल आनी हेल्मेट डॅश तो स्कूटराक कसलय दवरना स्कूटरार कसलय दवरना हेल्मेट डॅश तो स्कूटरार कसलय दवरना विदाउट दॅट हेल्मेट नंतान म्हणटा आमी हेल्मेट नंता तो स्कूटरार कसलय दवरना ते सोड तो कसलय दवरना आनी नेक्स्ट हांव डॅश येता तूं हुस्को काडचो नाका कसो घालया हांगा हांव डॅश येता तूं हुस्को काडचो नाका कसो घालया हांव खंडीत येता तूं हुस्को काडचें नाका म्हूण खंडीत येता नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आतां आमकां ते उपयोग केल्लो शब्द आमी हांगा पट्टी केला रे बिलकुल खंडीत नंतान फक्ता म्हणटा आमी फक्ता सत्यान शिवाय मात्र हें पुरा निश्चय सांगचे खंडीत म्हणलेले निश्चयदर्शी हांकां क्रिया विशेशण म्हणटाची ओतून आमी ते काम खंडीत जाता म्हणचें नेक्स्ट स्लाइड आनी मुखारचे एक प्रकार पळयला रे आमी ते आवर्तीदर्शी आवर्तीदर्शी म्हळ्यार अपास अपास येता म्हूण तो डॅश फोन करत आसता नाव एंड देन अर्थ येवंक आमकां तो डॅश फोन करत आसता तो परत परत फोन करत आसता परत परत 2 वेळ घाल्ले मी 2 वेळ आवर्ती म्हळ्यार तेची आवर्तन जावचें तांणी डॅश दिसा येतले ओटू येनाची तांणी ओटू येनाची तांणी डॅश दीस येतले दिसान दीस दिसान दीस पळय 2 वेळा येयला दीस दीस वापर अशी सेपरेट जावन येता म्हण जाल्यार तांणी दिसान दीस येताची आनी पाट डॅश वाचिल्ल्यार मात्र उडगास व्हरता डे बाय डे म्हणटा आमकां डे बाय डे पाट डॅश वाचिल्ल्यार मात्र उडगास व्हरता दिसान दीस वाचिल्ल्यार मात्र उडगास व्हरता अशी आवर्ती अपास अपास 2 शब्द घालचे हें एक क्रिया विशेशण बारी विशेशाचें मुखार नेक्स्ट स्लाइड ए बी पळया तत्तावळी म्हणयात आमी तत्तावळी तावळी तावळी तत्तावळी जाले केन्ना केन्नाय केन्ना केन्नाय फरत फरत दुसरे दुसरे दीस दीस
गडगडिये गडगडियेची येवचे अशें आमी एक आवर्ती कोरनो एक क्रियेक विवरण दिवचे ते क्रिया विशेषण नेक्स्ट नेक्स्ट पळयात एक आनी एक आमगेले विशेष नमून आसा ह्या म्हळ्यार केन्नाय आसा म्हणचे आमी केन्नाय आसच्याक खंयचे पळया तो डॅश सत्य धर्मान चलता तो आजिकय सत्य धर्मान चलता इवन टुडे म्हळ्यार फुडें चलतालो आतांय चलता आनीकय चलतालो असले सातत्य म्हळ्यार निरंतर म्हण सातत्यदर्शी क्रिया म्हणून कितले पुरो आमगेले भाशेन तूं कितले वेरायटी हाडूंक आमगेले मलगडे आनी पुराय शब्द वापरला म्हणून आमकां आयकतना आश्चर्य येता तूं डॅश फट्टी सांगना कसा घाली येता ऑलवेज ऑलवेज तूं केदनाय फट्टी सांगना केदनाय ते गांधीजीले नांव आमगेले मनांत उरता केदनाकय उरता म्हण केदनाय उरता केदनाय केदनाय हांव डॅश एक पुणी पेपर वाचता हांव दिसान दीस एक पुणी पेपर वाचता दिसान दीस न्ही केदनाय केदनाय एक पुणी पेपर वाचता म्हळ्यार निरंतर फुडें वाचतालो आजी वाचता आनीकय वाचतलो म्हणून ते टेन्स ना ताका अशी एक क्रिया विशेशणय आमगेले भाशे मध्येंत आमी उलोवच्या तांतू आमी ते मेळोवन घेवन भासेक एक चंदाय हाडता अशें नेक्स्ट स्लायड पळया आजून आजून म्हणटाची स्टँडर्ड कोंकणींत आमी आजिकय म्हणटाची आज काल म्हळ्यार आज काल म्हणटा आमी आज काल सदां म्हणटाची सदां सदां पेपर वाचता सदांय केन्नाय सदा काळ म्हणटाचे सदा काळ अशी सातत्यदर्शी क्रिया विशेशण ते निरंतर जावचे कामाक फुडें आमी सेर्शिताचे क्रिया विशेशण केन्नाय क्रियेचे फुडें येता मागीर येना फुडें येता हांव फाल्यां येता येता तशी फुडें फाल्यां म्हणून येता अशी नेक्स्ट स्लायड आतां आमी पळोवचे दुबाव म्हळ्यार डावटफूल संशयाचे क्रिया विशेशण जातकी ना की आमकां समवत ना हा डॅश हांव येनी जाल्यार तूं मुखारशी कशें म्हणटा आमी एक वेळा हांव येनी जाल्यार एक वेळ एकाद्रे म्हणटाचे आमगेले प्रमाणीक ब्रातींत एकाद्रे एकदां अशें पुरो म्हणटाचे येनी जाल्यार इफ इन केस म्हणच्याक एक वेळ हांव येनी जाल्यार तूं मुखारशी अशें उत्तर आमी सांगता आसताचे आनी डॅश आज पावस येतलो गोतना आमकां येवच्याकय पुरो येनातील रपकय पुरो तेन्ना आमी कशें म्हणटाची बहुशः आज पावस येतलो आमगेले कोंकणीक येता बहुशा म्हणटा हें विसर्ग आनी काण आमी बारी सरळ जावन कोंकणींत उलोवचे संस्कृतांतले असले ते विसर्ग काण उलोवचे आमी तशें मुखार नेक्स्ट पळय एकाद्रे घडये म्हणटा घडये गोंयांत आनी घडये म्हणटा ಒಂದು ವೇಳೆ म्हणून एक वेळ बहुशा अशी हें पुरो दुबावदर्शी हें संशय व्यक्त करचे क्रिया मुखार घालून उपयोग करचे क्रिया विशेशण मुखार नेक्स्ट आतां आमी
प्रकाराक पावले धांचे प्रकार हे सांगता प्रश्नादर्शी बारी तत्तवळे आमी आमगेलें अंतू उतरांत घालताची आज तूं कित्या येनी नेजा इत्या येनी हांव तुमकां फुडें सांगिल्लें आसा क कार आमी काणू ई घालताची कित्याक म्हणचे कडेन इत्याक म्हणटा आमगेलें एक बोलीन तूं सांगचें आसलें आज तूं इत्याक येनी नेजा कित्याक येनी वाय वाय येनी ताका विशेषण जावन इत्याक म्हणटा बेंगळुराक तो डॅश वतकय केदळ वतकय केदन वतकय अशी केदना वेन तितले सकाळ हांव नेजा तितले सकाळी हांव डॅश पावतलो कसो घालयात आमी कशी पावतलो कशी पावतलो कशी हाव इंग्लिशाचे हाव हांव दिल्लें केळें तुवें डॅश केल्लें हांव दिल्लें केळें तुवें कितलें केल्लें सुमार केळें दिल्लें न्ही तातूंत कितलें केलें हाव मेनी ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಾಂತ ಎಷ್ಟು म्हूण आसा ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ ವಾಪಸ್ हाव घालपाक जाता हाव म्हळ्यार ಹೇಗೆ हाव मेनी म्हळ्यार ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಾಂತ विंगड विंगड शब्द आसा इंग्लिशांत आमी ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्टमेंट करून उलयताचे हे पुराय प्रश्नेक संबंद जाल्ली ताका प्रश्नादर्शी क्रिया विशेषण अशें म्हणटात नेक्स्ट स्लायड खंयचे पुरा प्रश्न येता पळया कित्या कित्याक कितें कितलें कशी केन्ना हें पुरा प्रश्नादर्शी क्रिया विशेषण नेक्स्ट स्लायड अशी पळोवच्या गेल्यार आमकां वपास 5 प्रकार ಒಟ್ಟು 10 जाल्ले पळया सर्टेनिटी म्हळ्यार निश्चय जावन आवृत्तीदर्शी म्हळ्यार फ्रिक्वेंट कितले वेळा जाता म्हणून आनी कंटिन्युटी निरंतरेचे सातत्यदर्शी अनसर्टेनिटी असचे दुबाव दर्शी इंटरॉगेशन प्रश्न करचे प्रश्नादर्शी अशी पुरा आमगेल्यांत 10 प्रकाराचे हांकां आमी सिद्ध प्रकार म्हळ्यार हे क्रिया विशेषण प्यूर फॉर्मांत आसते शुद्ध प्रकार ते सिद्ध जावन आसा आमगेला रेडी जावन आसा मूळ जावन आसा आतां आनी आमी एक 5 तर पळयताची ते आमी रचन करचे सिद्ध न्हय ते ताका आमी सादीत प्रकार म्हूण पळयत आमी ते रेडी करून घेवचे ते तुमकां आतां आमी पळय मुखारचे पळयतना कळटलें नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट स्लायड हां पळया आतां आमी रचना करता आसाची रचना कसल रचना केल्लें आमी क्रिया विशेषण हें निजावन क्रिया विशेषण न्हय हांगा बारी एक विशेष विचार आसा पळया दीस म्हळ्यार एक नामपद दीस ताका आमी चे घालून ते क्रिया विशेषण बेंगळुराक दिसाची बस वता आतां बेंगळुराक रातीचे बस वता राती म्हळ्यार नामपद रातीचे वता ताका क्रिया विशेषण जावन गुंडायलें तशें जाल्यान नवनाक आमी एडवर्ब करूं येता ताका थोडे हें प्रत्यय सेरसून हें एक हाजी विशेषण आमी गमन दिवंक कसो म्हळ्यार एक भाशेंत अशी पुरा एकाक अन्यक परिवर्तन करून भाशेचे शब्दाचे राशी राशी पडता हजारान सगळे नामपदांक आमी अशी पुरा जोडसिताची क्रिया विशेषण केल्यार
नामपद आशिल्लें तितलेच क्रिया विशेषण डब्बल जाता. आतां कोडयाळ म्हूण आसा. कोडयाळ एक नामपद. तो कोडयाळाक वता. पळया, वता म्हणल्यार क्रिया विशेषण कोडयाळाक जालें. अशें आमी एक तयार केलेलें तावळचें आमी 10 प्रकार ते निजावन क्रिया विशेषण शुद्ध रुपाचें हें आतां आमी तयार केलेलें पुरे नामपदांक. आतां राती आसा ताका रातीचें तेज्या रातीन तूं अशें पुरो करून ताका आमी एक क्रिया विशेषण रूप दिवच्या जाता. सकाळ सकाळ म्हळ्यार सकाळी आमी न लक न म्हणटाय. सकाळ सकाळी अशें आमी नामसादित क्रिया विशेषण म्हणालें. एक 11 प्रकार आमी पळयले. 11 प्रकार हे विशेषण पळय. सादित क्रिया विशेषण सुरवेच प्रकार. फुडें पळयलेले मी 10 ते मूळ रुपाचे हे पुरो आमी तयार करचें, रेडी करचें. नेक्स्ट स्लायड. नेक्स्ट स्लायड. पळया, आनी विशेषण म्हळ्यार नाम विशेषणाक घेवनूय आमी क्रिया विशेषण. नाम विशेषणा दाखून क्रिया विशेषण. आतां तीक म्हणालें, तीक रंदय ते विशेषणा काम करता. रंदयेचें विशेषण करचें मी ताका तें नामाचें विशेषण. ताका आमी कशी गुंडायला पळय. तिक्षे म्हाका खावच्या जायना. तिक्षे खावच्याक म्हाका जायना. आतां खावच्याक म्हणले कडेन तिक्षे तीक आशिल्लें तिक्षे करून हाडलें आमी. क्रिया विशेषण जावन तिक्षे. चडशे आनी पयस म्हळ्यार दूर. पयसुल्ल्यान म्हळ्यार धुरान. धुरान येवचें. दीग तीग एक विशेषण. दिगायेन पळया. दिगायन दिगायन वत आशिल्लो म्हणून वच्च्याक क्रिया विशेषण. मोटें म्हळ्यार हें सान म्हूण शॉर्ट 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 म्हणच्याक सान म्हळ्यार स्मॉल. सान म्हळ्यार स्मॉल. शॉर्ट म्हणच्याक सेपरेट शब्द आसा कोंकणीन ते मोटे आमी उपयोग करनाची. हे शब्द मोटे म्हणचे ताका मोठ्यान मोठ्यान. एक एक म्हळ्यार सिंगल. एकठांय एकठांय करचें, वट्ट करचें, एक करचें. सुमार आशिल्लें वट्ट करून एक करचें, एकठांय करचें. पळय, विशेषण नामाचें विशेषण क्रियेचें विशेषण जालें. अशी पुरो आमी करत गेल्यार आमगेलो शब्द भंडार एकदम वाडता. आनी आमी सोडता गेल्यार आमगेल्या शब्दाचे भंडार उणी जाता. आमगेला शब्द दारिद्र्य म्हणटा आमी. शब्द दारिद्र्य साहित्य आनी रचना करतना तुमी पळोवन आसा पुरो. केलो जन बरयताची एक शब्द सुमार वेळ घालताची. तांणी एक कवन बरयल्यान तूं अपास आयल्यार तांगेला शब्द दारिद्र्य म्हणचे आमी. शब्द दारिद्र्यांनी आसूंक नज. त्या खातीर आमगेलो शब्द बंडवाळ वाडोवचो हें आमगेलें सगळो उद्देश. आमी चड चड नव नव शब्द आमगेले उतरांत घालून आमगेलो भास सुंदर कोरका म्हणून. नेक्स्ट पळय आमी. नेक्स्ट आतां पळया धातू पूर्व सादित क्रिया विशेषण. आतां आशा म्हणटाचें. आशा सकाळाक गोत्त आशिल्लो शब्द. आशेवचें म्हण येता. आशेवन गेल्लो. हांव ते आशेवन गेल्लो म्हळ्यार आशपावन गेल्लो. न्हिदोवन बसाराव न्हिदोवन गेल्लो. न्हीद न्हिदोवन मागीर ताजे मुखारचें न्हिदोवचें तशेंच. घडोवन म्हळ्यार कोर्ण म्हणोवचे अर्थ चेडून
घडोवचे म्हळ्यार तयार करचे अशें आनी पाडोवन पाडोवन तो काप पाडयत गेल्लो म्हण आतां ग्लासा भोर नासल्यार तें पडत वता अशी सांगून 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 पूर जाल्लें म्हणटा सांगून मागून मागून असल पुरो आमी एक धातू पूर्व साधित क्रिया विशेषण म्हळ्यार हें क्रियेचे आशेचे म्हणलें एक क्रिया तेच क्रिया विशेषण जावन काम करता आशा म्हणलें नामपद आशेवप आशेवन म्हणलें क्रिया विशेषण जावन एक अनेक क्रियापदां ಒಟ್ಟು येता तो आशेवन आशिल्लो आशिल्लो क्रियापद आशेवन क्रिया विशेष अशी पुरा एकादकून एका परिवर्तन करून मूल रुपार आसचे आनी साधित रुपार आसचे अशी भाशेचे बांदावळ विस्तार जावन समुद्रशे जाता मागीर मुखार नेक्स्ट पळया आतां आमी धातू साधित म्हणून ताजे ಸ್ವಲ್ಪ मुखारची आतां आमी पळयलें आतां धाडायन धाडायत धाडायत म्हणजे एक तें कंटिन्युअस क्रिया आमी ताका किडयत आसतो किडयत आस रडयत आस खावन घेवन आसलो ते खायत आस चेरडाक न्हिदयत आस तो बरें जावं म्हणून आशेत आस आशेत धाडायत किडयत रडयत खायत असल पुरा एक प्रकार येवे क्रिया विशेषण नाम करता हे पुरा आमी धातू रूप म्हळ्यार धातू म्हळ्यार तें आतां रड रड म्हणलें एक क्रिये रडयत म्हणलें क्रिया विशेषण क्रिये दाखून क्रियापदा दाखून क्रिया विशेषण हाडचें नामपदा दाखून क्रिया विशेषण हाडचें नाम विशेषणा दाखून क्रिया विशेषण हाडचें अशें पुरा एका दाखून एका चंद ताका एक एंडींग आमी सफिक्स म्हणटा इंग्लिशांत प्रत्यय घालून पूर्व प्रत्यय आसता न्ही उत्तर प्रत्यय आसता हांगा उत्तर प्रत्यय घालून आमी क्रिया विशेषण इंगड इंगड रितीर करूंक आमकां जाता नेक्स्ट स्लायड पळया आतां भारी एक विचित्र क्रिया विशेषणांतल्यान क्रिया विशेषण ते आत्ताचे क्रिया विशेषण काम करता ताका आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸೂन वापस अनेक नवे क्रिया विशेषण करचे खंयचे म्हणलें एक क्रिया विशेषण खंयच्याण ताका चाण घालून अनेक क्रिया विशेषण तयार केले थंयचे क्रिया विशेषण थंयच्याण तेन्ना क्रिया विशेषण तेन्ना आमी पळयला क्रिया विशेषण तेन्नाच्यान आवागिनिंद तेन्नाच्यान आतां तिक्षे क्रिया विशेषण तावळे आमी पळयला तीक नाम विशेषण तिक्ष क्रिया विशेषण वापस तातूंतल्यान तिक्षेंच अनेक क्रिया विशेषण विचित्र रितीर पळय आमगेलो भास सोदीत गेला रे हाजे भितर खंयची नमने पुरा एक सर्कस हें पुरा एका
वाडयतची भासाची एक भारी विशेषत म्हळ्यार ते वाडचे तशीची सान हे जाता आमी सोडल्यार तें भास हे विनाशाकय वचची चान्स आसा जाल्यार भाशेंतू वाडोवचे प्रयत्न आमगेले मलगड्यांनी कितले केला म्हूण आमकां एक विचित्र रीती दिसता कितले सुंदर जावन गोंदळ उणेची आसची तशी एक दाखून अन्नेक दाखून आमकां दिसचे दोनी व्हड प्रकार नाम आनी क्रियापद आनी हांकां विशेषण करचे पद हे दोनीचे मध्य भारी लायक संबंध उरला नेक्स्ट मुखारची स्लायड आम्ही आता पळयलें 5 साधित प्रकाराची क्रिया विशेषण तुम्ही वाजू येता नाउन डिरायव्ड नाम दाखून वयलें एजेक्टिव्ह डिरायव्ड म्हळ्यार विशेषणा दाखून साधित जाल्लें प्री रूट डिरायव्ड धातू पूर्व रूट डिरायव्ड धातू दाखून येयलें एडवर्ब डिरायव्ड एडवर्ब म्हळ्यार क्रिया विशेषणांतल्यान साधित क्रिया विशेषण इतले आमी प्रकार पळयले साधित प्रकार 5 मूळ प्रकार 10 15 प्रकाराचे कशी गांठान पुराय क्रिया विशेषण तयार केला भाशे भितरी आनी कोंकणींतू खंयचेय भाशेक उण नातील तितले शब्द भंडार कशी आसा म्हूण आमी आमगेल्या दोळ्या मुखार पळयल्या जी इतले व्हड एक भाशेचे विशय आनीकय आमी शिकया आनी मुखारय हे असल विशय आमी घेवन भाशेचे विचारार चर्च करया अखेरीक तुमकां एक क्रियापदाचे आनी एक लिस्ट तुमगेल्या मुखार दवरताची आमी आमगेला जी कार्यक्रम सोरोया क्रियापद तिन्नी लिस्ट तुमकां दाखयता आसा बोचाटूचे पळया असल पुरा रॅर शब्द तुमकां बोचाटूचे म्हळ्यार ग्रॅब करचे आनी वाट्टूचे लांबोवचे हून करचे लिपचे म्हळ्यार निपचे नी ल आशिल्ले न कितले की आमी बदल केला लागोवचे आडलाचे धरचे बुडोवचे उडी मारचे उडकी मारचे हांसचे आनी उकळचे आयकुचे मोग करचे चाळोवचे नियाळचे पेट्टूचे पॅटिंग पेट्टूचे खेळचे वरडूचे पळया वरडूचे म्हळ्यार अपास उलयतची एक हें एक बारी अप्रुपायचे शब्द आमगेले मदे आजी दिसनातले दूर दूर वचता आसा हाका पुरा आमी उडगास करया आज आम एक 60 क्रियापद तुमगेले मुखार दवरला एक 86 क्रियापदाचे पट्टी मेगेला आसा मुखारचे सगळे आमी मेळतना असले क्रियापदाचे पट्टी आमी पळया वपास उडगास करया सगळ्यांकय देव बरें करो आयची हें कोंकणी चर्चा आमी हांगा राबोया मुखारी अनेक शुक्रार परत मेळया सगळ्यांकय नमस्कार